नमस्कारो विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुम सक्कड वीक्षकांक प्रितीन स्वागत करता। हांव जयश्री पै। आयचे काणी प्रेरणाचे हे एक विशेष कार्यक्रमाक आमगेलो टसाची एक पुरातन वस्तू म्हळ्यार अप्रूप वस्तू पोरणे प्राकाचे त्या पुराय आम्ही मस्त जनार हांगा ऐकून अशा केना पळोवन अशा केना तसले वस्तू दाखले समेत संग्रह करचे एक श्रेष्ठ व्यक्ती श्री मणेल राम मोहन हांणी आज आमगे लोटसाची हांगे लोटो संदर्शनाक आमगे एक सदवकाश मेळा। पोरणे वस्ताचे ಒಟ್ಟು करचे हांतू नाण्य एक 150-200 वर्सां पुढले बुक्स जावो आणि मागीर झाड्ड विंगड विंगड नमुन्या झाड्ड आयुर्वेदिकाचे प्रभावशील तसल झाड पुराय संग्रह करचे हांगेल एक अमूल्य भाग हाजे आम्ही ಒಟ್ಟು कोरून मुखावेल पिळगेक एक ज्ञान नाव इतिहास दिवचे एक अद्भुत प्रयत्न या आम्ही हांगे लागी ह्या विषयाचे पुरा ऐकून आम्ही ज्ञान घेऊया। ताच पश पुढे कसं म्हळ्यार हांगेल एक ज्ञान विशाल आशिल्ल्यान अनुभव संग्रह ज्ञान हें पुरा विशाल आशिल्ल्यान आमगेल एक अंकणा भितर आमकां हें पुराय संपूर्ण जावन दाखोवच्याक जायना देखून आमी हें 2 अंकण कोण हाडटा आसची। सुरवेक अंकणांत आत्ता आजी आमी तांगेले झाड्ड आनी तांगेले प्राचीन वस्तावशयांतू आम्ही ऐकूया। मुक्कावेल अंकणांतू नाण्य बुक्स एक नमन्याचे व्हॅल्युएबल प्राइसलेस बुक्स हाजी विशयांतू आम्ही ऐकूया। सुरवेक राम मोहन मणेल हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया। रामम तुमकां नमस्कार आणि स्वागत। आता प्रथम जावन तुमगेल सान प्रयरी तुम्ही कशी आशिल्लींची कशी वातावरण आशिल्ले आणि आत्ता या संग्रह करच्याक तुमकां प्रेरण कशेले म्हणून त्या विषयी तुमगेल परिचय दितच सांगतावे। मेगेल नाव राम मोहन मणेल, मेगेल अन्नाल नाव उपेंद्र नायक मणेल, मेगेल अम्माल नाव भारती नायक, मेगेल बैलेल नाव अक्षता आर मणेल, मेगेल पुत्ताल नाव अमेया आर मणेल आणि सुनेल नाव राजराजेश्वरी मणेल। मेगेल सनपणारी म्हळ्यार जल्म दत्ताची हांव 7th क्लास ताईं मणेलांतू आशिल्लो। मणेलांतू कन्नड मिडियम सरकारी शाळेंतू शिकिलो। डिग्री खातीर हांव कॅनरा कॉलेजाक फर्स्ट बॅचाक जॉइन जालो 1973 to 1976 थंय आयिल्लो। सनपणारी गद्दे तोट गुड्ड हांतूची आशिल्ली ताची शिवाय म्हाका स्कूल आवडचे आणि क्लासरूम शिकचे तांचो सगळं मस्त एक नमुने इंट्रस्ट नातला म्हण की आशिल्लें तशें मुंद आशिल्लें वॉटर पुरा जरी वता म्हूण सांगून हांव हे कॉलेजा वचून एका फोर न्हू 3rd क्लासार पास जालो। मागीर तेन्ना हांव स्टुडंट युनियनांत आशिल्लो कॉलेजा आसतना तेन्ना तुर्त परिस्थिती आशिल्ली सो हांव ताका एंटी आशिल्लो। तेन्ना पुरो कॉलेज जातची 77 दवरलो 78 2 वर्सां हांव एका युनियना खातीर स्टुडंट युनियना खातीर फूल टायम वर्कर जावन साऊथ कॅनरा आनी उडपा डिस्ट्रिक्टाक तेन्ना वट्ट आशिल्लें ताजे खातीर वर्क केलें। ताजे तशें जाल्यान ती म्हाका मस्त गांव आनी भोंवच्या मेळ्ळो। 1918 हांव मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन सिलेक्ट जालो। हांव जाल्यार B.Com जाल्यार तांकां कोणें विंगड अभ्यर्थी मेळ्ळी म्हूण दिसता त्या पर्टिक्युलर कंपनीक मंगळूराक म्हाका मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन केल्लो। तांगेलें ऑफिस आशिल्लें अंबालांत हरियाणांत तशी हरियाणा चमकलो। हरियाणांत आमकां एक 12 दिसाचें क्लासरूम ट्रेनिंग आशिल्लें। आमी पुरो फ्रेशर्स आशिल्लीं ती एक 7-8 जाण तें पुरो जावन मागीर बेंगलोर हाडलें आमकां। बेंगलोर एक 15 दीस फिल्ड ट्रेनिंग केलें। ताजे नंतर हांव न्हू कोडयाला मक्क कोडयाला हांगा हय तशें हांव कोडयाला सादारण 83 जून ताय 2.5 वर्स मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह काम केलां। तेन्ना हांव मंगळूर ताकून हांव बनवासी ताई वतालो
वय सिरसी तसं जाल्यार ती म्हाका मस्त गांव सकट भोंवच्या मेळ्ळी अनुभव जालो वय तेन्ना सकट अँटिक्स ते पुरो कलेक्ट करूंक मस्त जाणांक मेळूंक म्हगेलें काम जालें सुद्दां बॅग खंयची एक मेडिकल स्टोरान दवरची आनी हांवें सराफाले वतालो म्हळ्यार बंगार आनी हें करतालो तांगेले कॉयन्स मेळटालीं ती तशी पोरणी कसांनी गुजरी अंगड्यांनी आसता न्हू थंय वतालो तांगेले सकट तांब्याच कसांनी मेळटा नहीं यहाँ पूरा वच्चा प्रेरण कसेल तू कसं लाते नाही हांव सांदोरनूची ते पुरो कलेक्शनाच्यान तूं आशिल्लो वय वय लूट आशिल्ली जगणी आशिल्ली जे म्हाका सुलभार मेळ्ळो म्हाका ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्स कंपनी दितलो हांव आतां सिरसी गेलो सुद्दां सिरसी 3 दीस रावतालो 2 दीस जाले मागीर रावल्यार म्हगेले सिरसीचे वय डॉक्टर्स पुरा मेळ जाताची हांगेले तें पुरो दनपारात जातालें सकाळचें म्हाका विंगड कांय काम ना न्हू सकाळचें सीदा थंय पुरो तांब्याचे न्ही पुरो विकताले गुजरीचे पुरो आशिल्ले तांगेले वचचे सराफाले वचचे तशें करतालो मागीर ती लागीं आशिल्ली सकट विंगड विंगड मोटू ते पुरो भोंवतालो तशी पुरा कडेन साऊथ कॅनरांतूय तशेंची आतां कारकाळा गेलो म्हण जाल्यार थंय घुमटा पडटा बेट्टा वचचे विंगड थंय कोणूय सराफ आसत पोरणी बुकां अंगडी पेपरां अंगडी गुजरीची ओल्ड लायक थंय पुरो बुक मेळटाची सुलभार बुक मेळटाची बेय करून दिता न्हू तें बुक पुरो घेवचें नाही घेवन कलेक्ट लायक आशिल्ली बुक्स लायक खंयची म्हण आतां कोडयालां ती 1-2-3 आशिल्ली आतां राबलींची आतां कोडयालां रोड सायडा विकताले आसची बट तें पुरो इंग्लीश बुक्स आनी रिसेंट बुक्स पोरणी बुक्स मेळनात अँटिक्स वय अँटिक्स तशेंची विंगड विंगड कडेन गेल्ले तेन्ना आकर्षण आशिल्ली आशिल्ली पळय सत्ता घेवचे अच्छा आता एक तुमगेले चलपाक अँटिक्साचे पळया फोटे पळया लायक विषय तुमकां ते इंटरेस्ट येवचे हे पळय शेरू पावू पुरा मध्यन तेका दुड्डांनी घालचे हे घरचेल न्हू हे मेल घरकडे आसा नाही तुम्ही यूज करचे आशिल्ले ना 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 अलगड्याले वय एक शेरू आनी वयर पाव आमी यूज करता अर्द शेर यूज करचेशो दोगूचे दोनी तंबळान चालताय तातूंत तंबळान बरयला अर्द शेर आनी पाव म्हूण सांगून तंबीळ तुम्ही भायर सुकून कलेक्ट ते दोनी गोवा ताकून घेतले गोवान ताजे एक मार्केट आसा थंय ताकून घेतले आणि ते बॉक्स कॅश बॉक्स वय वय कॅश बॉक्स कॅश ओके पडपान घाली तर कॅश बॉक्स कशी कोणाय बिगात समेत आसतात वयर अशें ते कसं म्हणून की आयडेंटिफाय जायनी ते म्हाका एक गुजरींत मेळ्ळें तांब्याच्या गुजरींत वय जावेत नेक्स्ट दिवो लामण दिवो देवस्थाना आनी दवरतना वय लामण दिवो तो आमी भायर घेतले वय हे सिरसींत घेतले वय जावेत नेक्स्ट हो पळय घोड्या तोंड आसा वय लामण दिवो हे म्हाका उडपांत मेळ्ळें उडपा ताकून MGM कॉलेजा लागीं भितर एकलो पोरणी सकट तांब्याच्या आयदन हाडू ते मेल्ट करून नव करतालो तशी तागे लागीं 1980 83 ओके ओके नेक्स्ट हे दिगस पळय ते बुत्ताक उदक दवरता न्हू ते हांव ते फ्लावर वॉश केलेलें कोणा उदक दवरचे बुत्ता मंचारी वयर मागीर एकडचे ते अर्द कुत्ती एक तेल लिटर मातशें फुडलें लिटर कुर्ती म्हणटा न्हू कुर्त्या पयशी नेक्स्ट अर्द कुत्ती जाताची कुत्ती ताजे मेजरमेंट वय एकडच्यान एक घांट ती मणिगंट्या म्हणटा न्हू ती घांट ते आनी उडोवन दाखयन पळय एक दिगळचे एक आनी आयडेंटिफाय जाय न्ही म्हणून ताजी ओटू मेळ्ळें हेवूय आयडेंटिफाय जाय न्ही कितें म्हळ्यार हे आमकां गरुडू एक हनुमंतू पुरो आसता आनी बसव आसता कोणाक शैवांक आमकां वैष्णवांक गरुड आनी हनुमंतू हाजेरी वयर एक मुर्ती आसा ती यूज करतना आमगेले हेबेट लागून लागून पडटा गेलना ते मोस्टली ते जैनांच्यान असो वय म्हापशेन तुळेन ते एक हनुमंत न्ही ते आनीक एक आसा म्हूण वीरभद्र म्हणटाची ते हागेले कोण देव
नाही त्या बागलाक आम्ही आता पुरा विंगड देव घालताना दೊಡ್ಡ देवस्थानाचे बागलाक नव ग्रहाचे जे काही दशावताराचे पुरा फोटो घालताना तशीच हे तांब्याचे कोर फिक्स केलेले होय ग्रेट नेक्स्ट उद्दा तांदूची मर्गी येता म्हणताना कन्नडा ते येताचे आणि तुका एक 60 लिटर उद्दा धरता आमगेले घरकडची आहे फुडल्या वय साधारण 120 वर्ष फुडल्या म्हळ्यार अन्नान जगतानाच अन्नाल सणपणेरी हे काण वयर घालेन काय आणि 27 इसी जालो 1927 त्यानंतर काय 1930 सांत काणू वयर घाला म्हणून दिस असं 3 आशिल्लें हे लायक अशें आवडला दोन्ही थंय आनी की बित्तून चिकनची डॅमेज जावन आसा हांव वयरी फिक्स केला जावेत नेक्स्ट पिके धाडटा मस्त जनान बैसून पुढे तू करची करचे आणि त्यांना डिस्मेंटल करू जाता वय दोन्ही कुडकी कोर न्हू हें कोर न्हू तिरगणेशें आसा तिरगण्याक ताके कुट्टी आसा ती कुट्टी सोटा ताका चुकोवका भायर व्हरून धुवन हा न्हू वापस फिक्स केल्यार जालें मस्त जनान तूं करचें कितकी हे एक शेर आता आम्ही यूज करतात मिगेल गडकर यूज करतात 1932 वयर पळता प्रति वर्ष जी 2 वर्सां एक पंत ताका सील घालोवका गव्हर्मेंटा दुड्ड बांदून सील घालोवका तसं फुल्ल सील असायची म्हापशेन तुल्यान आणि वर्स असं एस्केप्ड साऊथ कॅनरा जावेत गुड व्हेरी नाईस हे ताम्र शासन हे दान शासन एक्चुअली 3 शीट असो काय म्हाका 2 शीट मेळ्ळा आणि ताजे रिंग आसा त्या 3 आम्यात कशी यानी बरोवन आसा वय तांतू नंदी नागरी लिपिरी बरोवन आसा त्या सुब्रमण्य देवस्थानाक आम गेल्या बुके सुब्रमण्याक दान दिलेलं तसले जागोगी परत दान दिलेलं यानी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्यानी ASIच्यानी रेकॉर्ड करून घाला मैसूरा आसता हे म्हाका एक हांगाची मंगळुरांत तांबेनी पुरा कर्गशीता नांव थंय बेंचूच्या मेळ्ळें एक शीट गेला आनी ताजे हें गेला रिंग गेला रिंग आसूं का 16th सेंचुरी ऑथेंटिक रेकॉर्ड नेक्स्ट 16th सेंचुरी ते हे पत्तास म्हणटा ताका पुढे धान्य न्ही घालून दवरचें हें बिटीचें एक रुकार केलां 7 फीट आसता 7 फीट असल्यार ह्या बरीर ताकून लेफ्टा ताकून रायटा ताई एकू लेका आयलो म्हळ्यार तो रूख कितलो दीग आसा तो पळा आनी कितलो ओल्ड रूख पळा आनी ताका एक आणी ना पुरो कोरून हे आमी दोळेनी कोरून करता न्हू तशी कोरून गेलेले ते आनी पुरा खिळयो बसोवच्या बागेन ओपन करूंक प्रयत्न कष्ट बसोवच्या पुरा कष्ट आसतले ना भारी सुलभ जाल्यार एक 8-10 वर्स चेडू आनी वर्सां चेडू आनी कांय येयले ताजे एक पोशा केला हे पुरा कशी मेंटेन करता तुम्ही कसं नाही वर्सा एक पण ताका टच उडू दिवचे बरोबर बाकीच्याक जाल्यार पुरो दोळी काडची तत्तावळी इतलेची आनी हे सुतुंगला हे मिगेले अज्जा माला अज्जा अम्माला ಅಜ್ಜಲ ಅಮ್ಮ 1 2 3 4th ಜನರೇಷನ್ ವೈ ಸಾಧಾರಣ 60 ಗ್ರಾಮಸ್ ವೈ ಎಕ್ಕ ಅನೇಕ ಮೇಳ್ಳಿ ವೈ ಎಕ್ಕಡಿ ಸಮ ಚಂಪೂನ್ झरला एक साइड त्या मुळा आसा संत शिराबाई लांता ती 1935 जूनांत गेली तिका 18 वर्स कितक्यासन वाडली जालेली वर्डी जाताना घालेले ते तसं बरी सपूर आसा घालचे बोटांनी सपूर आसूं का म्हळ्यार ताजे ताकून तिका मरताना साधारण 76 वर्स काय वय आन म्हणटालो तसं जाल्यार तांतूल्यान एक 55 वर्स म्हाका वचतो तेन्नाच ते लायक प्रत्येक विषया भितर एक आकर्षक कहाणी कसं नातल्यार ಒಟ್ಟು परचेस करून काही प्रयोजन ना या इथले ताय तुमगेला आता अँटिक्स झाल्या मस्तच तुमगेला गे आता सांगला म्हणजे पुरा उल्लोच्या निंगूच्या जायना म्हणून आता मी तुमगेला झाड्डा विषया पळया सुरे वच्चे पश पुढे एक व्हिडिओ पळया
आता आम्ही पळयलेल्या व्हिडिओन तो या पुरा झाड हांगेर घरकडे आस घरकडे येतानी चंद करून मेंटेन करपाची. आता आम्ही हाजी विषय उलया हांगे लागीं हे झाड पुरा तुम्ही कशी संग्रह केलाय? सांदूर म्हाका झाडाचे पिशे आमगे घर कಡೆ आमकां जमीन आशिल्लें अन्नालगा कಡೆ म्हगेले अज्जा ते म्हळ्यार अम्माल्यान तांणी ते गुत्ता घर गुत्तू म्हणटा पळय गुत्तू म्हणटा की तशी ते गुत्तू आमचे गेलेले आसूं जे तिन्नी गुत्त हांगा तुಳುನಾಡು एक ते करिंगनाड गुत्तू म्हणून आनी एक हांगास कापुलागे आसा ते मकानिके हे म्हळ्यार तांणी गरजेनालागी एक 200-300 वर्स फुडें परचेस केले तसं भूताराधने पुरो आसता तसं म्हाका भूताराधनेंतूय इंट्रस्ट ताजे विशयार एक 50 बुक्स हांवें ओट्ट केला भूताराधनेचे बुक्स ओट्ट केल्यांची थंय म्हाका म्हगेल्या अज्जाने म्हगेल्या मम्माने हांव आयुर्वेदीक डॉक्टर जावंक आशिल्लो ताजे नंतर ताणें MBBS केलें खंय तुमगेल्या मणिपालांतू ताजे नंतर प्रॅक्टीस करून आतां 92 वर्स कितली आसा ताका तशें तो म्हाका डॉक्टर जाल्यान तागेलें नांव करिंगाण गुत्तू श्रीनिवास कामत म्हणून वय गुत्तू म्हणून घालताचे वय तशें तो म्हाका कसो न्हय आसल्यार इन्फॉर्म आतां फोनार ताका उलोवचें प्राय जालेली तितली जायना गेल्लेले तेन्ना उलयता आमी तो पुरो इन्फॉर्मेशन तो वय दिता तशें म्हगेले उलयता झाडाचे वय झाडाचें पुरो सांगता तशी तुमगेला आता एक मराळवा पान नेलार वयले ते नॉर्मली ते कार्य जावचे नेलार वयल दाखल असं याची विषय सांग ते एक काणी आसा म्हगेले मावान घर बारकूर थंय तांकां एक व्हड एक हाडी आशिल्ली हाडी म्हळ्यार रूख आनी जावन पळय एक रान अशें एक पण ते रान भितर वताना हांव आयुर्वेदीक झाडां खातीर पुरो कलेक्शना ते भितर पुरो वता आसता थंय गेलेले तेन्ना म्हाका एक रूखकारी बराळ पान दिसलींची तो पळयता भोरी नेलारी बराळ पान जालां बराळ पान नेलार जाता तुवें म्हणून जालें थंय वताना म्हाका स्पंजार चमकल्या म्हण कितें जाता म्हळ्यार तो गोळी रोखू कितलीं वर्स दवरून थंय पोवन पान ते दटोची कुसून जाला तांतू भरी जालें काण हाडलें म्हाका कळ्ळें ओ हें कंडिशनार वाडटा रूख जावका म्हूण ना म्हूण तें हांव हें केलें हांवें 20 वर्स ट्राय केलां हांवें जायनी मातयेंत पुरान हें मेळ्ळें जालें त्या मागीर हांकां अडिके पत्रिके म्हूण एक कृशी पत्रिके आसा तांकां कळ्ळें तांणी ताजे विशयार एक आर्टिकल केलें आर्टिकल एक 5 वर्स फुडें एक आर्टिकल दाखले हेंची म्हूण सांगून आनी तशीच पश्चिम घाटार जावचे कसं ते ऑर्किड्स ते तुमी घरांक वयलस कशी ते थंयची कंडिशन दिल्यार जालें रुखार जाता तें पुरो आतां त्याची एनवायरमेंट कंडिशन मारी वय कशें आसता तें म्हणून पळोवंक आमी सर्वेक तांचे शिलामतास गी एरियल रूट्स म्हूण आसा हांगा जाता केलो एरियल रूट्स म्हूण आसा ताका पाळशें येता पाळशें येयल्यार तांतूंतल्यान सक्कर तें वातावरण आशिल्लें फुड्डा आनी तें जाता भायर केलो वाक्य तशें आमी ताका कृतक जावन दिवका माती ताजी पिट्टी तांची वय तशी पुरो घालून तांतू कोरका ताका तातोळे शेणा पिट्टी तें पुरो घालून फंगस आनी येना तशी पळोवन केल्यार जाता मेल काम कसं म्हळ्यार तें चंद करून करचें ताजे चड प्रोपगेशन करचें ते कोणा जावका तांकां दिवचें तांगेलें कसं नासता तें दिवचें तशी व्हरता एक्सचेंज करून घेवचें तशीच कसं ते रोहितका रोहितका एका मेडिसिनल रूख ताजे व्हिडिओ पळया दित्तान अशी सांगिल्लें जायंट ट्री म्हूण व्हेरी हार्ड ट्री जायंट ट्री म्हूण आनी ते विनाशद अंचिनल्लिदे म्हूण जायतं म्हणलें वयलें म्हाका तेन्ना कळ्ळी तें तशी तितलो व्हड जाता रान्ना जावचें वय रान्ना जावचें
हाण ಒಯ್ಲೆ ಒಂದತ್ತೆ ಚತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ತಕ 27-28 ವರ್ಷದವನು ಸುಪುರು दोन जणांना दोरची तिथलं ಹೊಡೆದವ मेगेल रुंद वय आता कत्तोर कादला इथे म्हणाली तोग्गू उदका संपस त्या लोकांना गालारी म्हण सांगून ते आता काढ कादला भारी बेजार संगत तिथे तिथलं होड रूकू आणि त्या साधारण एक 30-35 फीट एत्तर गेला पुढे तो ಮೆಡಿಸಿನಲ್ त्या मेडिसिनाला ताजे केत्ते पाळ पुरा मेडिसिन आवता ते पुढे आत्ताही देवस्थानाक ध्वजस्तंभ करताना तक यूज जातो तिथं गट्टी रोकू तिथं चांग रोकू भितर तांबड्यास काय तशी तुम्ही त्याचे बी काढून बी काढलीची बी मग एक 15 वर्ष 12 वर्ष म्हणताना सुरू झालं बी पोडूक बी आत्तानी पडता फेब्रुवारी नोव्हेंबर दोरलो डिसेंबर जानेवारी फर्स्ट वीक ताई बी पडता असं ती वेंचून दवर का फर्स्ट ताका 1000 गटल्यान जाता मागीर हांव ते ट्रिम आनी कराय वयर आतां ते उणी जाला वर्सा एक 60-70 बी मेळटा ती बीची झाड करून कितले की जाणां दिला हांवें आनी मेन हांकां पिलिकुळाचे हांकां पुढे कंडापळ पिलिकुळांत म्हगेले फ्रेंड आसा उदय कुमार म्हणून ताका दिलें ताणें म्हाका मस्त झाड्ड सकट दिल्लें तशें हांव ताका बी दिल्लें तशी ताई आता रोय ताका वाटच्या ते तांणी हाका हें करता आसत इगड वयता आसत आता आम्ही तुमगेले झाडाचे फोटोज पळया घरकडे आशिल्ले हे समुद्र फल वखदाचे ताका तें नांव आयली तें म्हळ्यार हें सादारण तोडा बरीन आनी जावचें तोडा बरीन जाल्लें तोडां पडता ताजी फळ एक नार उसो इतले व्हड जाता तें पळोवन त्या तोडा ताकून न्हंयक येता न्हंयक ताकून समुद्र वता समुद्रान तूं हाकेत वय तांचे तेरे म्हणटा पळय तातूंत वयर येवन पडता थंय पळय तेंचे सगळें असं मस्त कडेन वखदां हें पुरो मेळटा थंय त्या कोयरान तूं तेंचे संग्रह करताले आसत हें पुरो संग्रह करून तांची पाळमुळां अंगडी व्हरून दितात ते समुद्रान मेळ्ळें ती ताका समुद्र फळां म्हणून समुद्र पडलेलें फळ आस पळय थंय ताकून कलेक्ट केलेलें फळ आमी वयले जायना हाजी मुळां पडलेलीं जावका हाजी मुळां पडलेलीं मेगेल्या मस्त झाड आसाची व्हडगे जावका जाल्यार इंट्रस्ट आसा रे मोर येता वय बारीक काय जाता व्हड सादारण 12-13 फीट थंय वचत कितलेची हारीचंद रूक एवरग्रीन आनी अशी बरी फूल जाता सांजे 6 घंटे म्हणटान फुलता वाडी पोरमोळ आसा आनी सकाळ 6 म्हणटान पुरो तो गोपोवन आसता चित्र लायकच चंद आसा नेक्स्ट कस्तुरी अरासिन हळदी एक नमुन्याची वखदा हळदी हक्क यू एडिबल जावन खावच्याक आनी यूज करच आमी वय हल्दी पिट्यानी करू ना हल्दी पिट्यानी हळदी पिट्टेक वचना हल्दी मांडे चड जावन आयुर्वेदिकांत पुरा असूचे पुरा स्किन प्रोडक्ट्स आनी आसा न्हू ताका सकट हें घालचें फेशियल पकंडा लावचे पुरो जाता फुडली काळान तूं हाजी पावडर आनी विद्य संबदर विंगड कसगी पुरा घाल न्हू तेन्ना पुरा हेअर रिमुवर्स आनी ना आशिल्ली न्हू हाताचे तोंडाचे पुरा काडची गद्दी ते ताजी यूज करपाची न्हू कस्तुरी अरासिन उदक जाता इतली कोड जाता ताजी पान पुरे पान हळदी पानां म्हणजे तिके होड तितलो परमोळना तुम्ही कसं करता चेंज जाल्यार हें पुरा कसं करचें मागीर सॅम्पल न्हू हें निमगिताची कसं सत्तान ताका दिवन सोडचें पड न्ही ओवच्याक दिवचें तितल्यांची मस्त कर न्हू एक वा 2 चेटये म्हाका ते एक जाव का म्हूण तितले मस्त नमुने कलेक्शन करियर अरासिना म्हणून काळेक आसा कपू अरासिना अशी मस्त मस्त वेरायटीज आसा नेक्स्ट वट्टंबा वट्टंबाचे कट कोर न्हू स्लायस कोर न्हू सुको न्हू घालता हें चड जावन मांस खाताल्यांक जळक्यार अंदा एक अंशांनी घालचें तें हें ना म्हूण जाल्यार चिंचाम ना म्हूण जाल्यार हें घालचें आज रूख आसा तुमगे ते जालें वय तो वय रूख कातरता नेक्स्ट वट्टंबा हे कच्चुरा हे हळदिले फॅमिली हाजी मुळां तूं सन्न पाळ अशें पाळचे थोर जावन आसता भारी परमोळ आनी भारी वखदाक बेस्ट
आयुर्वेदिक वय अख्त पुरा हक्क ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಕಸ್ಪಳ ಕರ್ಪೂರ ಪುರ ಗಲ್ತಾಚಿ ಊರ್ ಪರ್ಮಳ ಆಗತ್ತೆ ಊರಿ ಗಲ್ಚೇಶನ್ ಹೇ ಹಾಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಮೇಳ್ತಾ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಲ್ಲೆರ್ದಲ್ಲ पाला पिट्टी कसं नाव मला जे कच्चुरा कच्चुरा आणि वखदा काय जाता आणि समची ताजे पाळ असलो ते झोरोन गांध शंकोरनांग लायल्यारी कपला उसळे विदिन 15 मिनिट्स हो वाय तुम्ही टेस्ट केला मग कपला उसळ येईल ओके वाय नेक्स्ट दलारी भारी हाजी झाडताय पॉवरफुल लाईक नेक्स्ट गज हिपली हिपली म्हणून सांगताना सैत्या कणी घालतात वय पुरा कसाय कशायान, हिपली ती 2-3 व्हरायटी असतात एक कॉमन हिपली केन्ना नेलार असता ಸಾನ್ असता ಪಾನ್ ಸಾನ್ असता हे ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮಂಟಪಳ ತशी ಸ್ಪ್ರೆಡ್ असता या तशी नाही कसं आधार मिळ का आधार मिळाला त्या ಒಂಟಿರ್ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿರ್ अस ಒಂಟಿರ್ वैर होता याके रुक्का वैर होता अज्जेचिके दीग असता कसं कोड कोडू कोड. त्या हिपली वय हिपली पण एक दिसत पडा ती कारण सुक वेलोशी असं वय ती तांबडी जाता नी तांबडी जात तांबडी जाता त्याची के तरण्यास चिके दी होडी जाता तशी ते शिपलं नो या एक गज हिपली नाही यांग कसं खर्च मागे कसा एक खानकीक बेस्ट वाक्का या मुली टेस्ट केला की हं? या टेस्ट केला की तुम्ही घेतला की वय घालला घालला कशा आहे घालला ती घाल मेल बायले का कशा आहे व्हेरी गुड ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಯಮೈ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ ಗಿಡ ಹಂಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಜಾತ ಹಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಿತ್ತರ್ ಕೇಸರ ರಸ್ಪಳ್ತೆ ಹಳ್ದು वय फुल काढका फुल काढू सुकोका सुकोन दत्ताची ते केसर विंगड जाता या पान आणि या पान नाही बैल्या पाकलेले पळ वय ते पुरं विंगड काढू जाता त्या नाग केसर वखदा वखदा पाळमुळा अंगडी भारी रेटाक मेळटा एक ताजे उपयोग दोन्ही उपयोग कसं म्हणा ताजी पानस पळ फुडे मेत्तू म्हळ्यार बुच्चिगे फणी घालताची वय फणी घालताची मत्ती घालची फुडे ताजी पान सोडवायताली आता इथं सल पोरणी घर बेत्तिताना मेत्त करताना वय ते पान मेळटा ते घालल्यारी वाळटी हेच घालची हे कल्लू तुळशी तुळशी म्हणके असं तुळशीत काय एक 60-70 नमुन्या तुळशी असत हे कल्लू तुळशी हक्क दत्त म्हणताची मग या मम्मान दिलं मी गेलं त्यांचे डॉक्टर केस काम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ झाड पुरा टेरेसवर ಎಂಟರಿ ಸರಿ वय के पुळवा नाही 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 ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಅಬ್ಬಾ ಯಮೈ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಸ್ವರಪ್ ತಬ್ಬಿಲಕ पुरा जाता आणि बी पीक जाता जे अल्कलाइट्स काढून बी पिकांनी करताची भारी चंद झाड सीड्स सीड कोरून कोर येत मुळांतुला नाही येता तशी हंतो आता अनेक व्हरायटी आयला नाही असं ती घालताची इन्फेरियर चिकेनची ಒಕ್ಕದಾಕಿ ಹೇ ಮೇಳೆ ಕಾಣ್ ಕಾಣ್ ಕಾಣು ಕೈದ್ದಲ್ಲ ಒಯ್ತಲ್ಲಾಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರ करतात केरळा साईड ಅಂತೂ तसं हे मेळणी म्हणून घालरी त्या घालचे तसं वखदा क्वालिटी चिकेची उणी जावच्या कारण ते ऑल्टरनेटिव्ह कसं नाही घालताची त्या मस्त मेळत म्हणून जाल्यार त्या घालचे त्या अनेक झाड येतात सांगतो गरुड पाताळ हे गरुड पाताळ ओके नेक्स्ट एकना बेरू म्हणतात तशी म्हणली एकलो नायक सप्तचक नाही नाही सप्तचक त्या नाव दवरलं म्हणतात कसाला म्हणून मग काय होत ना सप्तचक्र म्हणतात कट केल्यारे पाळ तो 7 चक्र दिसतात तसं संस्कृतान सप्तचक्र म्हणतात हे बीपी का मागीर एक 3-4 जड्ड सर्पाकानी चब्बिलक वखदाक ताजी ओटू हे पुरा मिक्स करून त्या पुढे वखद दिताना शिलिनो सर्पाक त्यांनी यूज करताय 4 वर्ष नंतर रुखाचे बुश्य वालिशी वता बुश्य ताजे यूज करू येत खंयचे पाळ 4 वर्ष अल्कलॉइड्स हाका 20 वर्ष हे तुम्ही सांगू का कसं पळोवचा कळतो चक्के आम्ही सांबार आणि पाणी ला चक्क्याचे झाड पान आणि काण सुकोन वय जाता ट्रिम करून दवरला टेरेसर बार्क काढचे दिसतात बार्क काढचे बार्क म्हणारी बार्क काढची नाही त्या
आता कसं सांगचे हे आता रुखाचे का हे म्हणले क्याचे स्टेम स्टेम 3 वर्सां एक पण काडकात दिगा गेले शानपुरा गेले कट करचे 1 फिटाचे कट करचे तुमकां युट्यूबार पळोवचे मेळटा कशें करताचे कट कोर न्हू ताका घाय घालचो एक समोरची बिता वयलें बार्क आनी बिता वयलें पळटा त्या वच्ची तेजो तांकां घाय घालचे आनी सुकोवचे 2 दीस म्हणटा ते बेत्तून रावंड शें जावन भायर येता बिता वयली काड्डी येता काड्डी काडून उडोवचे चक्के मार मात्र मेळटा ताजे पान पान सुकोवन ना म्हटल्यार पान घालता न्हू हाका जाल्यार तुमगेल्या रांदपाक आनी हे घालता तेच ताजें चक्केला पान चक्के आनी तो 5 वेरायटीज आसा एक कॉमन म्हळ्यार ते इजीन तप्पू म्हणून आनी तूं सांगता टिक्के पान म्हणत वय ते व्हेरी कॉमन हे टिक्की जावन यूज ना 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 हे टिक्के पान न्हय हे तांतूची हे आज्जेंची कसले ते चक्क्याचे चक्क्याचे ते टिक्के पान की म्हणाले ना ना टिक्के पानां म्हणकेच बट टिक्के पान न्हय म्हळ्यार तांकां कशें स्लायट कलर ताजेर त्या हाजे स्मेल नार आसना त्या पानारी तांतू पुरा कळटा कळटा आनी सीड्स सारी बळ आनी दातांक कळटा कज्जळ मोव कज्जळ मोव म्हणटात हे संदू बडली तशें म्हळ्यार संदू ताका तंते तंते गांठे आसाचे बडली हाजे कशी गोरस पळा वायकोन बाजून रंदे करताचे अच्छा फुडली कावान तो पाळ पण ते ना पाळ पाळ नाही बडली बल्ली गांठी गांठेरी पाळ येवन झाड कोर येता व्हेरी इझी टू कल्टिवेट ग्रोथ आनी लायक आसा तेजे रंदे करता ताजे रंदय करताची एक आनी कसं म्हळ्यार फुडली कालान तूं पडल्यार आतां आमी प्लास्टर ऑफ पॅरीस घालता हाताक फुडली कालान हे आजी ओटी विंगड कसं पुरो घालून प्लास्टर घालचे आनी ताका हांव घाले ना बांदूचे आतांच्या मुळे आतां प्लास्टर ऑफ पॅरीस आनी तो 3 वेरायटी आसा हे चौका ताजे कुडके पळयतना चौक आसा रावंड अशें लायला मेळ्ळा म्हाका वय फ्लॅट मेळ्ळा फ्लॅट म्हळ्यार तुगेला स्केलशे वय स्केलशे ते वय मेळ्ळा रावंडय मेळ्ळा त्या दोनी हैदराबाद ताकून हाडयले आनी तो सुपर फोटो पळय मुखार हे कसं म्हणटा संदू संदू बडली संदू बडली ओके नायस तेपळा झाड जाय 3-4 झाड आसाचे चित्रमुलां तूं हे नीळ जवशें दिसता तुका लाईट ब्लू आसा नीळ तांबडे आसा आनी डार्क धवे आसा वय हे तूं पुरा तोट अंत पळयता गार्डनांत आनी पळयता ऑर्नामेंटल जावन आसा रेड व्हेरी न्हय इम्पॉर्टंट मेडिसीन वय ताजी पाळ कशी आसा म्हळ्यार ते हे न्ही म्हणून दिसता ताजी पाळ दिगोची त्या पायप हे आसना वायरशें आसता तें कट करचें तें कट कोर न्हू एसीड म्हळ्यार एसीड जाय आंगांनी लागल्यार तोला वता वय ताजे खातीर तें काण कट कोरून काण फूल जालें सुद्दां ताका झाड कैद जालें तें ताजी काड्डी काण वापासूंक तेंच काण विंगड काडून त्या पाळ आसा न्हू त्या पाळ चुन्ने उदकांत घालचे काण काडूंक जाय ताजे नंतर ते रावंड कोर न्हू वखदां अंगडी हाका दवरता पळय विकच्याक वता हाका तांबडे वखदां वता मागीर वयले दोनी हाका ऑर्नामेंटल 3 येस मेळगले 3 कलर हय संदू बडली उडोल चौक पळयना हें पळय चप्पट स्वर्ण केरकीन तुची गोल्डन कलर साधारण जानेवारी फेब्रुवारीन जाता मंगळूर त्या वळार हाका फूल जाता तें कशें म्हळ्यार सांजी जाताना फुल येता फुलतान तूं साधारण 1 फर्लंग दूर आसल्यार ताजें वय हरदो सकाळ भितर तूं काणी म्हूण जाल्यार सकाळ पुडू सुरू जाता ताजी पानां वय येदी लागल्यार पुड काडटाना न्ही ताका काणी जाता कित्त डेलिकेट भांगरा कलर ऑरिजिनल भारी प्रमोल
वडोन सांगितलं ना हांवें रॉवल्फिया सर्पेंटिना म्हणून कसला ते गरुडपाताळ तांकां कलाबेराकी करता म्हणलें पळय हें झाड हें जावका जाल्यार तितलें जाता ताची कलाबेराकी हेवय रॉवल्फियाची बट सर्पेंटिना तिकेंची तितलें हें करता बजे म्हळ्यार एकंड एकंड हाव व्हडन तो आशिल्लो मागीर फुडें व्हडली चटणी जाता जावन सोमाची मुक्कालींची पायपुशा जालें एक तोर बोरी जालें दिल्लें मागीर ते पळय तो पास जालो भारी चांग वय भारी परमळ भारी पन्नाकय परमळ एकंड जावेत केसरा उदकांत वचूं का केन्नाय हें आतां उदक खालना म्हूण दिसता हो ते उदकांत उदकांत वय केसरा उदकांत केसरांत वचूं का मागीर ते कसं पोरमोळ ताका एकंडा कशी पोरमोळ मागीर न्हू सुकता न्हू सुकता रे हय तेन्नाय आसा परमळ जोर परमळ येवची मागीर जावेत ಶತಾವರಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಚೆರಡು ಅಂಕನಿ ಬಳಾನ್ ತಿಂಕ ಚೆರಡು ಪಿಲ್ಚಾದಿತ್ತನ ದೂದನಿ ಊನಿದಲ್ಲ ರೀ ಅಜ್ಜಿ ಕಂದ ಅಕ್ಕ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬೇರು ಮುಳೆಂಕ ಸಲ ಮಾಡರಿ ಹಂತು ತೆಂತು सगळे झाड काढली म्हणून जालें री बरी पाळ आसा पळय थोरदवनु बरे आसपाची 100-200 गेड्डेशे तुवेला एका बेराक मस्त होय बरे आसता तशी ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬೇರು पंचपत्र हें चड जावन तुळ उलयतलें आसा पळय तांगेले घर कडेन तुळशींत आसता पंचपत्र म्हणटाची आत्ता चेडू अंकांनी सಣ್ಣ चेडू अंक कसं रडली म्हणून जाल्यार पोट्टा दुखी आसा पुरो म्हूण सांगून डॉक्टराल्या व्हरताची थंय तो ड्रॉप्स दिता तिगे व्हड चेडून जाल्यार टॅबलेटांनी दिवन फुडली कालांत डॉक्टर नाची तेन्ना कसं करतें अज्जे पोट्टा दुखी कानी तुवेला जंतू ಸಣ್ಣ ಪೂಶಿ ಪುರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ನಾಮದ ಬೇರು ಸೊಗದೆ ಬೇರು ಸೊಗದೆ ಬೇರು म्हणटाची सुगंधी बेरू म्हणटाची सुगंधी फूल नाही अक्काची सुगंधी बेरू इथे म्हळ्यार कंडाबट परमळ हज्जे बेरू मुळा आसा सपूर बेरू त्या बेरू कట్టుకొని सुक्कोन विंगड सकड घालून कसाय करताली पूड काप्यानी ना आशिल्ली काप्यानी येवची पूड पुरो आसले जेंची मेडिसिनल प्लांट मस्त ताका वता ताका एक पन्नारी एक नाम आसा पळय तसताना ताका नामदा बेरू वय घातारी पुरो ताका सोगदे बेरू म्हणजे आनी थंय 2-3 वेरायटी आसा कलेक्शन हांवें कलेक्शन आसा तुमगेलें वय ते मिगेलीन कलेक्शन टेरेस वय नाही आसा मस्त व्हेरी गुड बಳ್ಳಿ बटाट हें मेडिसिनल न्हय जाल्यार आयलां ते बಳ್ಳಿ बटाट बटाट पुरो नेला मुळां आसूं वापळा बಳ್ಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ तुला बटाट ಎಡಿಬಲ್ आता कृषी कोर न्हू तुगेले घाटवयरी ताका 60-70 रुपये आसा किलोक होय एकरी गटल्यान करताची आता पक्कने नेक्स्ट जनरेशनाक एक खंयचे झाड दिवका म्हणलेला ते तुम्ही खंयचे दिताचे कांडोर काम रोही ताका दिवचे जाग आसूं म्हणून जाल्यार हें कसलें हें मरादा रासिना हें साधारणतः नाश जाता आसा तुम्ही कुके सुब्रमण्या गेल्यार थंय आदी सुब्रमण्या वची वाटेर सन अंगडे आसा थंय पुरो इतले कुडकी करून जे हें दवरताची वल्लीचे कुडके ते भारी लायक मेडिसीन मरादा रासिना मरादा सांगतात मरादा रासिना म्हणटात अरसिना कलर असते तसं वैराज्यराणी असतो तसं मरादा रसिना कसं करते यूज जाता बट मेडिसिन मेळना तुका दड्ड मेळयनाच भारी कष्ट रिंट्या झाड एकडचे आनी व्हड जावपा हळना इतले यांची आता व्हड जाला 3 वर्स बुडलें आता व्हड जाला सुमार झाड आसाची येवय दिला हांवें मस्त्यान रिंटो हांका भारी सांग तेंच्याक मोवा मुसाक रिंट्याचे फूल जाता ना भारी मोवा मूस जाता आनी तांकां भारी सांग रिंट्या झाड जलब्राह्मी
जलब्राह्मी वय उडो लावून सांगतो म्हणाल बळा ते आमगेल एक पाणी म्हणतो त्या एक पाणी नाहीये ते सांगतो म्हणून उडोल सांगिना होता एक पाणी पुरा जनाला लेखचे ब्राह्मी त्या ब्राह्मी हे जलब्राह्मी एक पाणी जिब्बे रुची मात्र त्याला पुरा जनाला लेखचे पुरा सांगची कसं म्हणाल ते आमगेला सांग काम ना ना ते खाल जिब्बे रुची चटणी कोर येत इंगड कसं नाही कोर येत तिथलेच जलब्राह्मी म्हणजे का उदकांत सुका उदवणी जाल्यार सुकता हे जलब्राह्मी ब्रेना यांच्या सारस्वतारिष्ट म्हणून करताना अच्छा ಒಳ್ಳೆ ಟಾಂಕಿ लायक ಟೆರೆಸರಸ್ ಏನ್ ಪಡ ಸಂದು ಬಳ್ಳಿ ರೌಂಡ್ ಉಡೋಲು ಚಪ್ಪಟೆ आणि चौका पळयना हे राऊंड आसपा पेन्सिल शेल्स पडा तिन्ही व्हरायटी ब्युटिफुल लायक असं एग फ्रूट आहे कश म्हणाली एग फ्रूट पळयतना तुका एगशे असते म्हळ्यार मोठोसो भितरी त्या खाताना मात्र ओपन केल्या बाद पातळ साली इतलो व्हड जाता खाताना उब्बटे पीठ केल्या म्हणजे तेंची टेस्ट तेंची फॉर्मूल बाहेर मेळना मग ते एग फ्रूट म्हणून मेळता एग फ्रूट तू अंगडी खंयी मेळना ಕೆಲವು ಜನ ಒಯ್ಲೆಸ್ ಪಡ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಖಾವ್ಚ ते आणखी मार्केटाक एंटर कसं येणी कमर्शियल जावन कसं नाही येणी आणखी येणी हांव पळय तितले ग्रोथ जावं वय खंयी मेळना एग फ्रूट जावका जाल्यार कशी अशी घेवंक वय हे नॉर्थ इस्टाचे एक अमृत बळ्ळी म्हाका कंठस वय नॉर्थ इस्टाचे थंय तक नागालँड कशाय प्रकारचे मेडिसिनल वय मेडिसिनल म्हाका हांगा हाणे उदय कुमार शेट्टीन दिलें पिलिकुलाचे जाल्वा आणखी असं ಕೆಲವು ಏನಿ दिसता पण ಒಳ್ಳೆ कुडी म्हणून आसा भारी लायक प्लांट त्या सर्प सुत्तानी जाल्यार त्या जोरोन ताजे हे लायताचे पेस्ट आणि ताजो कसाय करून पितात ಒಳ್ಳೆ कुडी म्हणून आसा त्या ಕೆಲವು सकट जड आणखी कवर ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ लायक अशें खुशी जाली पुरा पळोवन आतां थिंक ऑफ फार्मास्युटिकल वॅल्यूज वय हे झाडय पळोवपा वय ते कशी तुम्ही ताका निमित्त तुमकां पेशन्स आणि डेडिकेशन पुरे पुरा टाइम वांटून घालचे वेरा वयरचे इंटरेस्ट उणी जालेले त्या टायमार हें पुरा केलें हाजे कोविडा वेळार म्हाका भारी हें जालें भायर वचक ना न्हू तेन्ना जोर केलें वस्ती जनाल कॉन्टेक्ट जालें आनी हांव एका 15 ग्रुपांत वॉट्सअप ग्रुपांत आशिल्लो आतां उणी केलां तेन्ना पुरा एक्सचेंज जावचो भारी सुलभ अशी तांती ती एक ग्रुप नॉर्थ इंडियाचे ऑल ओव्हर द इंडिया वय नॉर्थ इंडियन पुरा साऊथ इंडिया ताकून आमी 2 जण आसाचे हांव आनी एक बैल मनीस बँगलोरचे आसा तांणी पुरा 99% पुरा बॉटनी शिकिले डॉक्टर PhD ते पुरा आसा ताजे मध्ये हांव एकलो आसा तांकां साऊथ इंडियन्स साऊथ इंडियाचे झड्ड पळोवन पिशेलेंची काही टायम म्हळ्यार एक पण हांव हाजो फोटो घालो कसो तुगेलो तेरा पूल म्हणून आसना रता पेर सुद्दां कान उबरचे तांणी पिशेलेंची आमकां जावका म्हूण अशें पेटोवचें म्हूण हांव एक 10-15 झाड ओट्ट कोरून विंगड 3-4 जाणां कोरून विंगड एकल्याक मध्य प्रदेशाच्या पेटयलें एक ओरिसाच्या नाक जाला तशी दिवन तुमी वांटून घेयाची म्हूण ते सगळीं झाडां पेटयलें पोस्टार विथ बेरो बेर उबे राका पुरा ताका क्रम आसा झाड पेटयतना पुरा क्रम आसा ताजे प्रकार करून उद्दा भायर येवच्यानच मोरून थंय वयते चलताय पुरा करून ताका सकाळ कॅर घेवन ताका भितर दवरचें आनी असं केलो सकाळ उद्दा आनी वायट जायना ते पुरा करून 3-3 फिटाचे दीग सगळें झाड आनी एक्सेप्ट केलें कोण पोस्टल डिपार्टमेंटाच्यांनी कोरून स्पीड पोस्टार पेटयलें मेळ्ळें 2 वर्सां फुडें आतां प्रति वर्स ताजे फूल जालें सुद्दां म्हाका फोटो येता आयला म्हूण पुरा जाणां तांकां बारीक दिसता तशें मस्त तांकां ताका पेटयलां त्या वडोल्याक सांगली पळय दुख्खीक कचुरा म्हणून तांकां ते भारीक वशी इतले सान मेळयलें न्हू हांगा मेळना हें म्हूण
तांणी ग्रो करून तो वॉर्डांत भितर केला सांजसान एक एक कुडको पेटयलो तांणी मस्त फोटो पेटयता आसते पूण झाड्डाय तशी फुलां झाडां तें हें पुरो व्हेरी नायस तें पुरो पेटयतात त्या ग्रुपान ಒಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ 40 ಜನ वय तितले एक्सचेंज जाता वय कसं आयडियाज हें बरें वय भारी विशय चांग विशय हो. आता आणि पुडचंपी म्हणून एक फुल्ला झाड आसा गोसंपिगे म्हणटा न्हू तांचे कडेन आयकल्या. 60-70 व्हरायटी आसा वय हांव एक 12 व्हरायटी कलेक्ट केल्या करता विषय लायक असं तुमगेला मस्त अनुभव असं ज्ञान असं आणि इंटरेस्ट आहे तुमका ते Interest. पुरा हें करचे घरकडच्यांगेलो सपोर्ट आसा सपोर्ट कांय तोंदर ना सपोर्ट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तुका ते आशिल्लें असं हेंका वय लायक विषय पुट्टालोय सुनेलो बैलेलो हय. आता तुम्ही इतलो वेळ बसून आमगे लागी तुमगेलं ज्ञान वांटून घेतल्याक मस्त धन्यवाद आणि तुमगेले ते पेशन्स आणि ते डेडिकेशन ते वाडोवच्याक पुराय ते तुमगेले एक हें म्हणा मुक्का वयले पिळगेक ते एक फुडें केल्यार बारला एका भारी लायक आणि पुरा वय. आरंभ शोर जावन आसताची कसं म्हणप बाकीच्या कडेन चंद पळयतना हो म्हाका हें कोरका म्हण करताना मागीर वर्स गटल्यान कोर हांव एक 40 वर्स जावन करता असं काही चढून तेंका दॅट इज हांव भायर वचचें म्हणून येना भारी उणें पयर एक 10 दीस बँक ड्रॉप पुत्ता थंय चमकलो सोडल्यार एक हांव खंय वच सांजे भितर घर कडेन सकाळी गेल्यार इतले परसिवियरन्स ते करते हें ना म्हणून जाल्यार ताळमेळ. म्हाका टूर आवडचा आस मागीर पुत्ता थंय वचूं का दुये थंय वचूं का थंय वचूं का हेंग वचूं का म्हणून जाल्यार हे कामाक येवनाका कोणालगी कामाच्या जाल्यार दिवन तुमी उदक घाली पेडी घाली तें घाली हें घाली म्हळ्यार साध्य ना आमी जावन तांचो इंट्रस्ट घेवन कोरता शिवाय माती समेत हांव काही म्हळ्यार कोडयालांक काही बुडी खंडिता आसल्यार तांबडी माती मेळटा म्हणून जाल्यार थंय वचून थंय तकून तांगेल्या निमगून एक 3-4 बोडी घेवन रिक्षार घालून हाडून हांवें खुद तुम्हीच माती चेंज करच्यानी असल्यार पळय पुरो हांवेंची हुक्का घेल्ले कातोरचे आस म्हणून जाल्यार मात्र कामाचे व्हेरी गुड आयडिया हे आमगेल विक्षकांनी ऐकून अशा पुरो खंडित ते आम्ही जाऊन आम्ही काम केल्यार आमगेल जड्डाक ते मोगरीन करता म्हणटा पळय ते अनकंडिशनल लव अगेन वय ते लायक जावन जड्ड वाडून मनाक एक संतोष आनी फुलां झाड विंगड सकड हा. ऑर्नमेंटल त्या हांव दाखयनी हा, हा, हा. खाली तुका मेडिसिनल प्लांट्स मात्र तुमकां दाखयनी वय वय आता तुमगेले अमूल्य आशिल्ले अनुभवाक हृदयपूर्वक धन्यवाद तुम्ही आमगे लागी शेअर करून घेतले आसा आता अनेक अंकणांतू आम्ही तुमगेल बुक्स आणि नाण्य त्या विषय उलोया त्यामुळे एक अमूल्य तुमगेल संग्रह हाजी विषय आणतात नेक्स्ट एपिसोडांत आम्ही येताची तुमगेल मुखारी तुमकांय वीक्षकांकय मस्त थँक्स धन्यवाद आणि मुखावेले व्हिडिओंत आम्ही मेळया म्हणून सांगताची हांगा ट्राय करताची